8 सप्टेंबराक मंगेशी सुशोभितीकरण कामाचो शुभारंभ जालो। पर्यटन खात्याच्या अंतर्गत ह्या प्रकल्पाक सुरवात केल्ली आसा। मंत्री गोविंद गावडे आनी GTDC अध्यक्ष निलेश काब्राल हांच्या हजेरेंत ह्या कामाचें उक्तावण जालें। आरडेक्स गोवा खातीर मंगेशीच्यान महेंद्र गांवकर। की आज हांगा इनॉग्रेशन करया। आमच्या वांगडा म्हजो मंत्री ट्युरिजमाचो बाबू बाबना, कित्याक तो आमचे ट्युरिजम डेव्हलपमेंटाचे काम करपाक चायना गेल्लो आसा, तो आज हांगा पावूना, नाजाल्यार नॉर्मली तो येवपाचो आशिल्लो। म्हणजे ही कामां जी फुडें आमी केल्ली आसा, खुबशे पर्यटनाचे कामां आमी गोंयभर करता आनी हांगा जशी खुबशीं देवळां आसा, जशें आमचे ZP बाबान आमचे सरपंचान सांगला की हांगा जागृत देवस्थानां सगळीं आसा आनी हो जागे जे आसा आमकां निवळ दवरपाक आनी बाकीची कामां करपाक म्हाका दिसता हो एक प्रयत्न आमी आतां डेव्हलपमेंट हो जागो ट्युरिजमान खूब वर्सां एक्वायर केल्लो। मदीं हांगा 2 इमारत्यो बांदल्यो, पूण त्यो सारक्यो कामाक लागून नाशिल्ल्यो।